गायन घेऊया A22 पेज नंबर 11 A22. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां येशूचो कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट भेटयता देवाक दिन वाचून वानिया डिसोजा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या फ्रँकलीन गास्प आनी फ्लोरिना मिस्किता हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. जेरोम रॉड्रिगीस आपल्या जॉबा पासत देवाक आर्गां दिता ताचे बरोबर आमी देवाक आर्गां दिवया. आयच्या दिसाक केरीत भाशेन पवित्र सभा बागेवन पेद्रू धर्मदुताचे सोदरेची परब मनयता. मागुया आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसा पासत देवान ताका सगळ्या देण्यांनी भरूंक आनी ताचे वरवीं आमची पवित्र सभा बरे भाशेन फुडें व्हरूंक ताचे पासत ताचे भलायके पासत आनी ताच्या वावरा पासत आमी मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन मागुया. आमच्याच खासगी गरजां पासत तशेंच आमच्या घोराब्यांच्या गरजां पासत आमचे फिरगोजेच्या गरजां पासत जेन्ना 400 वर्सां आमच्या भावार्थाची मनोवपाक आमी वेतल्या केरीत भाशेन आमचे फिरगोजेचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आनी हेर सगळी मागणी आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आनी हे संवसाराचे शांती पासत देवा मुखार उबारुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा विनास पेद्रूची सोदरेची आमी केरीत भाशेन परब समरमतना आज केरीत भाशेन जेजू आमकां दर एकल्याक पाटलावदारांक हे पवित्र सभेच्या वडिलाक खालतिकायेन पवित्र सभेची शिकोण मानून घेवंक आमकां उलो मारता. दर दिसाक पवित्र सभा नवी आमकां शिकोण दिता तेन्ना हे शिकोणी प्रमाणे धर्मदुतांनी ती दिल्ली शिकोण आमी भावार्थान मानून घेवन आमचो भावार्थ उदीक खोलावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत खतखत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत वागणी सदांच सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या देवतांक बोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे सुराद विनोदी करात. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
Sumia kakutkur, Krista kakutkur, Sumia kakutkur. Moima deva kut surgi, आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया, सुरपद्योदा देवा, आम्ही तुका नमस्कार करताव, आम्ही तुका दिन वाचताव, तुझ्या तुरैवा बसत, आम्ही तुका वाखाणताव. सुम्या शिसू ख्रिस्ता, बाबाच्या एकल्या स्पुता, सुम्या देवा, देवाची शिडी, तू संवसाराचे पाप करताय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या सुळ्यात बसलाय, आमची मागणी ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती, देवा बापाचे महिमीन, शिसू ख्रिस्ता, एकलोस पवित्र, एकलोस ईश्वर, एकलोस परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा सुर पदवेदा देवा, तुजो दोन भाग्योन पेद्रू जेसूक तुजो पूत म्हूण दोड उच्चारांनी ओळखलो. देखून तुवें ताका तुजे पवित्र सभेची बुनयाद केलोय. घुसपा गोंदळान व कसल्याच वादळान आमचो बाबाट दणवडावंक दिवंक नाका आनी तुजे पवित्र सभेच्या एकवटांतान आमचे मदल्या कोणाकूच वेगळो सरूंक निर्मू नाका. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूच चलयता सासणाच्या सासना. भाग्यवन पावलुचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, आतां तुमचे मोदें आसलोल्या वडिलांक ही बूद दिता. हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षी आनी दिश्टी पडची आसा ते मोहिमेन म्हाकाय वांटो मेळटलो. देवान तुमचे खातीर आदीन केलां त्या इंडाचे गोवळी जायात, ताची राखण करात. बेश्तो कायदो म्हूण न्हय, पूण आपकुशेन. देवाक जाय त्या प्रमाणे मेल्ले जोडीचे आशेन न्हय, पूण काळजाचे उर्बेन. तुमचे आदीन आसलोल्यांचेर जबरदस्तेन अधिकार चलोवं नाकात, पूण तुमच्या इंड्याचे नमणे जायात. आनी जेन्ना मुखेल गोवळी दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगडना तसले मोहिमेचो तुमकां मुकूट मेळटलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. म्हजो गोवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. सगळीं म्हणया, म्हजो गोवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गोवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरू मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शिटोल व्हांवट्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बोल जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जबाब. म्हजो गोवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीर मार्गान म्हाका चलयता. काळक्या कोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. जबाब. म्हजो गोवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पतात, पळेतात, तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दुमदुमीत तेल वारोयताय. कुशलकायेन मुरगोडटा म्हजो कांसो बोन ओत्ता. जबाब. म्हजो गोवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दर दिसा म्हजेर वांटात. ओर्चीत घरांत देवाच्या
म्हजें तिकाण सदां काल. जबाब म्हजो गवंडी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गार तूं कळप आनी ह्या कळपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतूच जेसून आपल्या शिसांक कडेन विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो दवरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान जाता सुवांव, कोण एलिशा, दुसरी जेरेमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेसून म्हणलें, सिमांव, जोनाच्या पुता तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासांनूय पूण स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचे जोयत वचचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मुगार बाबा भयणीनो, आयचे दिसाक आमकां किरीत भाशेन बागयोन पेद्रूचे सोदरीची परब आमी समोरमताव आनी परब समोरमतना किरीत भाशेन पवित्र सभा आमकां पाप सायबाचें म्हत्व ह्या संवसारांत कितलें व्हड तें आमकां दाखोवन करता. कित्याक बेश्टो ताका नोमियार करूंक ना, वो बेश्टो ताका विचून काडूंक ना, पूण सगल्या यादनिकां मदलो, सगल्या बिस्पां मदलो तो एक सुभागी कसो, वडील कसो हे पवित्र सभेचो म्हूण ताका विचून काडला. आनी हें आमकां सिद्ध जाता आयच्या शुभ वर्तमान. जेन्ना जेसू किरीत भाशेन शेजाऱ्याच्या प्रांतांत भितर सरता, तो आपल्या शिसाला घेवन जाता, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदता. कित्याक जेजू जाणा आसलो, लोक आपल्याक एक मसियस कसो दवरता, एक प्रवादी कसो मागता, एक प्रवादी कसो आशेता. लोक आपल्याक एक चमत्कारी कसो ह्या संवसारांत हांव सगल्यांक वायटव्यांक जावं मोन्यांक बेऱ्यांक हांव बरो करता देखून म्हजी सोशी परतून येता. वैजांचो दोतोर अशें म्हाका सजमतात. वैज व्हडलो हांव म्हणटकूच हांव दुसऱ्यांक इलाज दिता हें समजून लोक म्हजेशी येता. आनी बाबा न्हू, तेन्ना जायतीं जाणां ताका म्हणटात, कांय जाणां स्नान जाता सुवांव, कोण तुका एलिशा म्हणटा, कोण दुसरी जेरेमियास वो प्रवाद्यांतलो तूं कोण एकलो अशें म्हणटात. आनी जेसू आपल्या शिसांक विचारता, तुमी म्हाका कोण सोदतात? थंय बरें पेद्रू बाबा भयणीनो त्याच वेळार जाप दिता आनी म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. सिरील ऑफ अलेक्झांद्रिया बरोवन ह्या विशीं म्हणटा, सिमावान जेसूक म्हणलें, तूं क्रिस्त, यू आर क्रायस्ट द सन ऑफ गॉड. क्रायस्ट म्हूण जायते असले त्या काळार, मागलेले जायते असले, पूण मागलेल्या मदलो तूं जिव्या देवाचो पूत म्हूण फकत पेद्रू त्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बाबा भयणो उक्तेपणी सांगता. कितें जायत आमकां दाखोवन करता की खरेंच ह्या संवसारांत जर कोणाकूय पदवी आसली, ह्या संवसारांत तर संवसाराच्या मनशाकुळाचो मोग केलो जाल्यार देवान केलो, आनी देवान आपल्या एकल्याच पुताक जिव्या देवाचो पूत जेसू क्रिस्त ताका संवसारांत धाडलो. भाव भयणो, ह्याच जिव्या देवाच्या पुतान आपले पवित्र सभा सांबाळूंक हे सोदरेचेर कोणेच आड येना जावं
सिमावाक किरीत भाशेन तूं पेद्रू आनी तूं खोडप आसतान म्हज्या तूं ह्या संवसारांत सभा बांदतलो आनी हेमकोणाचे दारवोंटे तिचे जोयत वचचे नात ही भासावणी तो करता. सर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो तुका हांव दिता. म्हणजे जें कितें तूं ह्या संवसारांत बांदतलो, जें कितें तूं प्रवचन करतलो, जें कितें तूं शिक्षण म्हजे पोरचेक दितलो, हांव जाणा हें तूं खरेंच स्वतान दितलो आनी स्वता प्रमाणे जिवंक तूं पोरचेक उलो मारतलो. आज आमची पवित्र सभा जायत्या वादळ मोडांनी भाव भयणो ती मुखार वेता. जायते आडकोळ्यो, जायते तिचे टिका, जायते भाव भयणो पाप साहेबाचेर आड गुणगुणटात, गाराणें घालतात, उलयतात. पूण पवित्र सभा भावा भयणीनो बेश्टीच बांदून येना. जायते वस्तू थंयसर नियाळ्ळ्या उपरांत, जायते वस्तू केल्या उपरांत पाप साहेब आपलो निर्णय दिता, पाप साहेब किरीत भाशेन आपली सही दिता. आनी भाव भयणीनो हें करता आसतना मागण्यांत आमी सगळीं आसता. मागणें करूंक तो आमचे लागीं प्रार्थून मागता. पवित्र सभा ही सदरी बसून पाप साहेब चलयता जाल्यार किरीत भाशेन एक म्हत्वाची वस्त. कित्याक तो जाणा आपल्याक दिल्ली जुट्टी बेश्टी येवंक ना. तो जाणा ही दोन दुतांच्या इतिहासांतली सगळी आपल्या आतां ही जुट्टी आयल्या. दोन दुतांचे परंपरा प्रमाणे आपल्याक मागला आनी पाप साहेब कसो वडील कसो पवित्र सभा हांवें स्वता प्रमाणे चलोवंक जाय म्हूण पाप साहेब आज ती चलयता. मागुया आमच्या पाप साहेबा खातीर, मागुया आमचें मन अदीक आनी अदीक खालतीकायेन ताची शिकवण मानून घेवं. मागुया आमी अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितांत पवित्र सभेची शिकवण आटापूंक आनी ती नियाळून आमी अदीक आनी अदीक बरें नवेपण आमचे पवित्र सभेन घेवंक. मागुया आमी अदीक आनी अदीक जिवाड जावं. जायते फावटी जेसून भासायलां ती उतरां आमी जायते फावटी स्वर्गार बांदलोलें जातलें. कित्याक संवसारांत जितलें तूं बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलेलें जातलीं. उतरां गोट मनान धरून आमकां जी शिकवण मेळटा ती खरेंच स्वता प्रमाणे पाप साहेब दिता म्हूण आमी समजून घेवंक. जायते फावटी आमची तिका पयस धरून खालतीकायेन वावरतान आमी ती मानून घेवंक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. तशेंच पाप साहेबाची बरे भलायकी खातीर आमी मागुया. उदीक ही सदरेत तो बसलेलो आसा. आपली जुट्टी ताणें उदीक आनी उदीक स्वता प्रमाणे चलोवंक ताका सगळ्या मागण्यांचो तेंको मेळूंक ताचे खातीर आमी मागुया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36. C20. म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या आपले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नातके पवित्र सुनीच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा पवित्र बापा, हांगा जमलोली तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता ती देणी दयेन स्विकार कर. आमची मागणी कोणवाडायेन मानून घे.
भाग्योन पेद्रू तुज्या श्रेश्ठ गोवड्याची शिकवणेक पाळो दिवन आनी आमचो बावाट उखूण सांबाळून आमच्या सासणाच्या दायजाक आमी पावोशे कोर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारांनी सासणाचे देवा सोर काडी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उच्चाक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगोड कोवच्याक तुवें ती दोनदुतांचे बुन्यादी तीर आनी गोठ बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारांच्या सांगाती संतोशांत तुजी स्तुती गायता. Dolbaraco survispo, surgami संसार wolna, तुझ्या सोयरोमा, surgi tuka soy soy, surgi tuka soy soy. Sorvesporace navieta, sorvesporace navieta, daka, soy soy, daka, soy soy, surgito ka soy soy, surgito ka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो उगड पोरगोटुया. Sumiacie słowie Boga ani kazi epiera i glebali nuevo variación ami tuझे porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सदवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलीप नरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रति मोगांत वाडय.
पुनः शिवोनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोरीत मुखामोड पुरवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरता आनी सर कारीत कमानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सरोंडाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा शे नांव पवित्र जावं, शे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तायनी पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दमतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या देवाच्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवनाका. आमेन. Bye.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आपल्या बाबा भयणीक भावार्थान तीर करूंक तुज्या पुताक बागयोन पेद्रूक आज्ञा दिली. ताची परब समोरमून जेजूच्या कुळी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या सर्गीच्या पोसणा वरवीं पवित्र सभेच्या एकवटान तीर रावंक आनी एकामेका लागीं माये मोगान जिवंक आमकां घोटाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोस गवंडे खातीर मागणें. सर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वाव चालू दवरूंक. ह्या गवणीक वर्सांत आमी आमच्या धर्म प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवणीक सभेची नवी फुडारी विचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या बाबा भयणी वरवीं विचून काडटाय. तो सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पाद्रीगाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसां फुडें व्हरतले फुडारी आमी विचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भोव. आमी भावार्थ्यांनी किरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोणें वळखून आमच्या फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवडीचे सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवडीक सभा पुनस्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनांक. आमीन. F20, page number 95, F20. Soglia